उपदेशक मोरण दôr-êkê वस्तूक एक वêll आसा आनी sorga ponda dôr-eka कामाक एक वêll आसा. एक वêll zolmunk आनी एक वêll morunk, एक वêll rovunk आनी एक वêll roilolem umttun काddunk, एक वêll jivexim marunk आनी एक वêll बरो korunk, एक वêll môddunk आनी एक वêll bandunk, एक वêll roddunk आनी एक वêll हांसूंक, एक वêll dukh korunk आनी एक वêll नाचूंक, एक वêll फातर भायर उडोवंक आनी एक वêll त्या नव्यान एकठांय करूंक, एक वêll एकठांय जावंक आनी एक वêll कुशीन सोरूंक, एक वêll सोदूंक आनी एक वêll सांडूंक, एक वêll सांबाळूंक आनी एक वêll भायर उडोवंक, एक वêll पिंजूंक आनी एक वêll शिंवूंक, एक वêll ओगी रावंक आनी एक वêll उलोवंक, एक वêll मोग करूंक आनी एक वêll द्वेस करूंक, एक वêll झुजूंक आनी एक वêll शांतीन जिवंक. मनीस कश्ट करता ताचें ताका कितें मेळटा? मनशा कुलाक देवान एक खेरीत वावर करूंक दिल्लो आसा तो हांव निहाळटां. तो कोत्ता तें सगळें दर एका काला पुरतें कोत्ता. पूण जोरूय देवान सगळ्या कालांचेर मनशाक नदर मारूंक दिल्या, तरी अरंबाक थावन तें शेवटाक पर्यान देवान केलां तें वळखून घेवंक मनशाचें नजो. आमी जिवीं आसतना दादोसपणां आनी संतोशा शिवाय मनशा कुलाक आनीक दुसरें दादोसपण ना म्हणून म्हाका समजलां. आनी आमी आमच्या कश्टांनी जोडलेल्यो वस्तू जेवतां, खातां आनी जियेतां तेन्ना आमकां दादोसपण मेळटा. तें एक देवाचें देणें. देव कितें कोत्ता तें सदांच तोखता तसलें कोत्ता म्हणून म्हाका खबर आसा. तातूंत कितेंच चडोवंक जायना, तातूंतलें कितेंच काडूंक जायना. आपणाक भिवचे खातीर देव असो वागता. जें कितें आसा तें आदींच आसलें, जें कितें आसलें तें आदींच आसा. आदीं घडलोलें देव परत परत घडयता. तशेंच हांव मळबा खाला पळयतां. नीत आसूंक जाय आसली, थंय अनीत आसा. प्रमाणीक आसूंक जाय आसलो, थंय खुणी आसता. मागीर हांवें म्हाकाच म्हणलें, बऱ्यांची आनी खुन्याची देव एकेच भाशेन नीत कोत्तलो, कित्याक हांगा दर एक वस्त थारायलोल्या प्रमाणें थारायलोल्या वेळारूच घडटली. हांवें म्हजे भितर चिंतलें, कित्याक मनशाचें निर्मण आनी जनवरांचें निर्मण एकेच तरेचें? एकलो मरता तसोच दुसरोय मरतलो. दोगूय एकेच तरेच्यो मोनजाती. मनीस मोनजाती परस वेगळो न्हय, कित्याक दोगांयच्याय जिविताक अर्थ आसता. ते सगळे एकाच जाग्यार वेतात. सगळें धुल्लींतल्यान येता, सगळें धुलींत पत्तता. मनशाचो जीव वयर वेता आनी जनवराचो जीव सकला जमनींत वेता म्हूण कोण जाणा? आपल्या कश्टांचें फळाचें दादोसपण भोगप हेंच बरें अशें म्हाका दिसता. आपणें केलोल्या वस्तूंक फळ मेळप हाच्या परस मनशा कुलाक आनीक दुसरी दादोसकाय ना अशें म्हाका दिसता. आमच्यान आनीक कांयच करपाक जायना. आमचें जिवीत चल्ल्या उपरांत कितें जातलें तें आमच्यान सांगूंक जायना. देवाचें उतर हें.